बायणातले 205 फामिलींक घरा खाली करूंक तांकां दिल्ली 48 वरांची मुजत सोमारा सोंपली. घरांच्या लायटीचें कनेक्शन काडलां. थंयच्या फामिलींक साल्वार करूंक कर्नाटकांतलो आमदार मदीं पडला. थंयच्या फामिलींची दुसरे कडेन वेवस्था करची, उपरांत बांदकामां मोडची म्हूण आमदार A.S. पाटीलान नेट लायलो. सध्या तो बायणा कर्नाटकांतल्या लोकां बरोबर रावला. लोकांची पुनर्वसणूक करनासतना सरकारान बांदकामां मोडपाचो यत्न केल्यार लोक उगी रावचे ना. आपुणूय लोकां बरोबर रावतलो म्हूण पाटील उलोवन दाखयता. I am not going to leave Goa unless and until this government gives the rehabilitation package at any cost. If forcefully, if they want to evacuate these people, I am going to protest that. If they want to arrest me, let them arrest me. If they arrest me, then things will go wrong, and this problem, because these people are since from last 3 days I am staying with them here. They are crying every day. So my request is, please consider, they are the Indians. We are not demanding anything else from you. We are here. Say we are supplying milk to you. We are supplying vegetables to you. We are cleaning your toilets. We are sweeping your streets. We are making Goa beautiful city every day. Every day we are the drivers. So we are all the servant work we are doing for you. Development of the Goa. I humbly request the Goan citizens, please save their children's life. जैन साधूंक तांचे धर्माचरणापासून सरकारच न्ही संविधान सुद्धा आडायना म्हूण जैन समाजाचो प्रचारक डॉक्टर कल्याण गंगावर स्पश्ट उलयलो. गोंयच्या जैन समाजान आयतारा पणजे महावीर जैनाची जयंती मनयली. थंय रक्षा मंत्री पर्रीकार आनी PWD मंत्री सुदीन ढवळीकर आशिल्लो. सुदिनान दिगंबरावस्थेन भोंवपी साधूंचेर आपल्या वक्तव्याचो विशय काडलो. मिडियान विपर्यास केलो म्हूण सांगून सुदीन सगळेच मिडियाच्या माथ्यार मारून मेकळो जालो. भौशीक सुवातींनी दिगंबरावस्थेत भोंवपी साधूंचेर मिडियान कांय दिसा फाटीं सुदिनाक विचारिल्लें तेन्ना सुदीन कितें उलयल्लो तें पळयात. साधूंनी नागडे भोंवप खंय नॉनसेन्स, सामकें वायट, तें बंद जावंक जाय. Very bad. Very bad. You should stop that nonsense thing. It is a nonsense thing. What is there? Is it correct? What I am talking is correct. So that is also they claim it is tradition. Huh? They claim it is tradition. So I don't know. It is. See, at one time it was okay, but this time at this 2021. We are in 2021. It's very bad. आता महावीर जयंतीक सगळ्या जैन समाजा फुडें सुदीन कितें उलयता पळयात. नको असलेला विषय माझ्या तोंडून काढून घेतला. मी जे बोललोच नाही ते वर्तमानपत्रामध्ये घातलं. जे मी काय केव्हाच बोलू शकत नाही तो शब्द मीडियामध्ये गेला. माहीत नाही कसा गेला. जेव्हा मी 9:30 वाजता धमकी दिली त्यांना रात्री, मला जेव्हा हे कळलं की हे असं असं झालंय, त्यावेळी सगळे जे प्रयत्न झाले ते वगळले गेले. 12 वाजले रात्री त्या दिवशी. मीडियाला विचारलं, हे कुणी सांगितलं तुम्हाला? वर्तमानपत्राच्या माध्यमांना विचारलं, हे कुणी सांगितलं? त्यांचं नितांत समाजावरती प्रेम असतं, ते असं केव्हाच करू शकत नाही. आणि मी तर संस्कृतीचा भोगता. माझ्या आईबापांनी मला जन्म दिला तेच करण्यासाठी. गोंयांतल्या जैन समाजान आयतारा मोठ्या भक्तिभावान महावीर जैनाची जयंती मनयली. जैन साधूंक आपले धर्माचरण करपा पासून सरकारच न्ही संविधान सुद्धा आडावंक शकना म्हणून जैन समाजाचो प्रचारक डॉक्टर कल्याण गंगाराव उलयलो. किसी जिंदगी में अपना फोटो नहीं निकालने दिया उन्होंने. मगर शांति सागर महाराज एक दिन दिल्ली गेट पे चले गए सामने और फोटोग्राफर को लेकर और फोटोग्राफर को कहा कि दिल्ली गेट के सामने मेरा फोटो खींच. उन्होंने फोटो खींचा. शाहक बोले कि अरे आप कभी फोटो खींचा नहीं देते, आज ये ऐसा काम क्यों किया? उन्होंने यही बात कही कि सारे संसार को मालूम होना चाहिए कि दिगंबर मुनि का विचरण कोई भी नहीं रोक सकता, संविधान भी नहीं रोक सकती, सरकार भी नहीं रोकता. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. माडेलान सिवेज चेंबरांतले गटार व्हाळान सोडिल्ल्यान सगळ्या व्हाळाचें उदक घाण जालां. व्हाळा कुशीक रावतले लोकांक जळारांचो त्रास जाता. व्हाळांतल्या उदकाच्यो सगळ्या वाठारांत घाणी मारतात. लोक बोळा मारपाक लागिल्ल्यान म्हयन्या फाटीं पालिकेच्या अधिकाऱ्यांक घेवन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या टिमीन व्हाळाचें इन्स्पेक्शन केल्लें, मात अजून मेरेन फुडें कांयच जाल्लें ना.
पावसाचे उदक वचपाचो व्हाळ माडेलातलो. व्हाळा कुशीक सिवेज चेंबरांतल्यान गटार व्हाळात सोडला. गटाराच्या घाणीन लोकांक त्या वाठारांत रावंक नाका जाला. चड त्रास जाता, हांगा वास येता, रास सगळे नीटपणान तिनसा कोणी घेयना जाल्यार ते कोर्स जाले. चड करून डुकराय हे जाता, हांगा स्पॉयल करता सगळे. पोल्युशन बी स्पॉयल जावपाक लागला, वॉटर पोल्युशन बी जावपाक लागला. वयल्यान गार्बेज उडोवन हांगा सगळे किमसा बीन जावन मलेरिया डेंगू बीन ही रोग पसरत आसा. ते पळय हांगा थिंगसून त्या सायडीच्यान उदक सोडटा, मागीर ह्या वाटेन वयता ना तेन्ना आमचे भुरगे हांगा तांकां त्रास जाता, तुगे किम्स चड जाता. मागीर उदक सोडून मागीर त्या वाटेन सारकें वचना. आनी ते त्यांनी सांगिल्लें ह्या सायडीन अशें हे बांदून दिता म्हणून, ते बी बांदून दिना अजून. गव्हर्मेंटाक आमकां इतलें सांगपाक की त्यांनी मातशें लक्ष घाला, कितें ते पळया, बरें सारकें करून दे, आमकां बी त्रास जाता ना. लोक बोवाळ मारतात म्हूण पालिकेच्या अधिकाऱ्यांक घेवन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची टीम म्हयन्या फाटीं व्हाळाचें इन्स्पेक्शन करून गेल्ली. मात ताचेर उपाय काडपाक फुडें कांयच हालचाल जाल्ली ना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेऊया एक विराम.